प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटीत एक ईएसआय क्लिनिक घालपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। श्रम मंत्री रोहन खंवटेन मडगांवच्या ईएसआय हॉस्पिटलाचे इन्स्पेक्शन केले। फुडल्या 10 दिसां भितर हॉस्पिटलाचो हँडओव्हर जातलो आनी फाटोफाट उद्घाटन जातले म्हूण रोहन सांगता। सुमार 1,70,000 कामगारांक ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो जातलो। आयची विजिट बेसिकली was to have a review. ESI hospital has been in the news saying that केन्ना स्टार्ट जातले काय म्हणून। जवळजवळ 3.30 lakhs of IP workers all over Goa with their families, roughly about 1.7 lakh workers. आणि पहिले एक हॉस्पिटल गोंयचे सुरू जावचे म्हणून म्हाका दिसता हे काही तेंप जालो मडगांवां जावचे म्हणून सुरवात जाल्ली। 10th of May or by 10 to 15th of May, before 10 to 15th of May, we are completing the handing over exercise of the whole hospital. सो ताजे खातीर कोणाचे समज तकलेन आसा की केन्ना जातलें जाल्यार पयलें म्हणल्यार नेक्स्ट 8 days we are completing the handing over from ESI to the state corporation. The whole building is of 5 floors. One level is for OPD and the normal patients to be checked. One level is for male patients, one level is for female patients. And ताजे खातीर female patients, male patients जे आमी सगळ्यांक हे करपाक लायल्या transitioning also and the keeping them there also is something which the doctors have taken efforts which need to be applauded. Facilities are state of art. If you compare it with all facilities what we are trying to give, I think we are trying to give the best of the facilities to the patients. We have come up with a roadmap ki every hospital, every area where there is a industrial estate, त्या इंडस्ट्रियल एस्टेटी खातीर एक ESI क्लिनिक नाल्यार डिस्पेन्सरी आसची म्हणून। लष्कर-ए-तैयबा धरून इंडियन मुजाहिदीना मेरेन डेव्हिड हेडली, यासीन भटकला सारकेले खापे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गोंयांत मुरगांवां आनी बार्देसांत दर्यादेग वाठारांनी सुसेगात रावन गेले। गोंयचे पुलीस इंटेलिजन्स आनी ATSक पत्तो लागलो ना। भायल्या नॅशनल इंटेलिजन्स एजन्सीनी गोंयचे पुलिसांची लज वाऱ्यार घालूनच गोंयचे ATS सुदारिल्ले ना। ATS स्क्वॉडाक एक्सपोज करपी खासा रिपोर्ट। गोयच्या ATS पुलिसांची ताक, स्किल आणि शस्त्र सामुग्रीचेर कितलेशेच मिडिया रिपोर्ट येत असतात। सध्याचो विषय फक्त तांचे जीपीचो। ह्या जीपी वेल्यान ATSच्या दशेचो अदमास करपाचो। वास्को बायण्या दर्यावेळेर पेट्रोलिंग करपी ही ATS स्क्वॉडाची जीप। ही ATSची जीप म्हूण सांगल्यार कोण विश्वास दवरचो ना। स्क्रॅपाक आयिल्ली ही जीप खंय वेळ प्रसंगाक टेररिस्टांचो पाठलाग करतली। दशा पळयात, सिटां पिनल्यात, दारां कळमेल्यात। इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशना वेले ATSची ही दशा। ATS एक म्हत्वाचो आमचो क्रायमांतलो एक म्हत्वाचो भाग आसा। हांचे कडेन सगळी अत्याधुनीक यंत्रणा ही आसपाक जाय, कित्याक ते दहशतवादी जे कोण आसतात तांकां धरपा खातीर ही तेंचें काम आसता। अशा वेळार तांचे कडेन जी आतां सद्या जी आमी गाडी पळयतात ती सामकी अगदी स्क्रॅपाक उडोवपा सारकेली जाल्ली आसा। अशी गाडी तांकां फावना। तेंचे कडेन अशी गाडी आसपाक जाय की तेजे कडेन अत्याधुनीक तातूंत सगळी अत्याधुनीक यंत्रणा म्हणजे बिनतारी संदेश सुद्दां दिवपाचे किंवा इतर जी असेल ती सगळी सुविधा अशा गाडयांनी आसपाक जाय। कित्याक एखाद्या वेळार आकांत वेळार इमर्जन्सी वेळार एखादी खरो टेररिस्ट जर आयलो जाल्यार तांकां धरपाक ह्या गाडयेंतल्यान जावचेंच ना। तांकां ही गाडी आसा ती काय उपयोग पावचे ना। ही सादी एक 40 स्पिडीचेर सुद्दां वचपाची शक्यता ना अशी ही गाडयेची स्थिती आसा। स्क्वॉड म्हणूंक शकना आमी त्या गाडयेक। ती गाडी चोरांक सुद्दां धरपाची लायकी ना। ती कार्निवलाक घेवन भोंवंक शकता। तिची सिटां काबार जाला, फुडें इंजीन ना, कांय ना। ही गोवा इज वन हॉटस्पॉट। आमच्या गोंयान कितें केन्नाय जावंक शकता। सो आमी थंड रावन फायदो ना। सो आमच्या सिस्टमान जाग्यार रावपाची गरज आसा। ही एंटी स्क्वॉडची गाडी आहा ती इमिडिएटली तेंच्यान चेंज करपाची। एडवान्स टेक्नॉलॉजी गरज आहा आयज गोवा पुलिसाक। सो ही ATSची गाडी ही इमिडिएटली सरकारान चेंज करची, नाल्यार कोणी रिस्पॉन्सिबल एका पर्सन आहा तिने इमिडिएटली ही गाडयेची सर्वे करची, पळोवची बाबा गाडी खरेंच वास्को आहा काय ना, हुंयच्या सेलर आहा ती पळोवची तेणी आनी इमिडिएटली ती चेंज करची। आनी हे इतलें मागता हांव आमच्या सिस्टमा लागीं की आमचे चेंजीस जावपा जाल्यार आमकां कितें खरें तरी करपाकूच जाय कितें, नाल्यार आमी थिंगाच उरतले। आमी सुशेगाद रावन काय फायदो ना। प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।